गोयात पहिलेच खेप भव्य मराठी नाट्य महोत्सव घडून हाडला। गोमंतक नाट्य महोत्सव 2026 हांणी आयोजित केल्ल्या या खाशेल्या महोत्सवात प्रेक्षकांक हासप, कॉमेडी आणि मनरिजवणेचो दुप्पट डोस अणभवपाक मेळटलो। 5 ते 9 एप्रिल मेरेन फोंड्या, म्हापसा, मडगांव आणि पणजी या 4 शारांनी सांजेच्या 7:30 ते 10:30 मेरेन या नाट्य महोत्सवाचो पोटभर आस्वाद घेवपाक मेळटलो। या महोत्सवात सूर्याची पिल्ले आणि लाडकी विहीण योजना अशी 2 नामनेची मराठी नाटकांचो आस्पाव आसा आणि तातूंत नामनेचे कलाकारांचो सुद्धा आस्पाव आसा। नाट्य मोग्यांक एकाच तिकेटात 2 नाटकां पळोवपाक मेळटली। ते खातीर गोंयांतल्या नाट्य मोग्यांनी आपल्या कुटुंबा सयत या महोत्सवाक व्हडा प्रमाणात हाजीर रावपाचें आव्हान आयोजकांनी केलां। पळयात।